गोयचो काँग्रेस पक्ष फक्त पेपराचेर घटमूट दिसता. खरें सांगचें म्हळ्यार हो पक्ष कमकुवत जाला अशी टिका ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी केली. काँग्रेस फक्त साश्टी म्हालात परिपक्व आसा. जर काँग्रेसीक गोंयभर सत्ता स्थापन करूंक जाय जाल्यार यत्न करचो पडटलो. गोंयच्या राजकारणाचो दिसान दीस दर्जो उणो जायत आसा. आप आनी काँग्रेसींतल्या कांय उमेदवारांनी आपल्या सोयी खातीर पक्ष बदलले जाल्यार काँग्रेस हायकमांड फक्त गिरीश चोडणकर हाचेच आयकता. ताका लागून काँग्रेस पक्ष फाटीं पडत आसा अशें ॲडव्होकेट राधारावाचें म्हणणें. आनी काँग्रेस पळय आहा ते आतां इज ओन्ली ऑन पेपराचेर आहा ती पार्टी. ती पयलीं आहलो ते भाशेन ना. तुका सातारी गेले, सातारी सांखळे ती सीट राणी कंट्रोल करता, पाली आनी बिचोली. पणजी जी आसा ती सुवाडी बाबूशा थंय आहाय. त्या वाटेन कालांगूट गेलो जाल्यार तो आहा आमगेलो मायकल. सो काँग्रेस इज नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू ब्रेक इन टू दीज वोट्स. ते रावताय कोणान बसयता म्हणून. आतां फोंडीचो या रवी नायक पळय आसा तो पयलो MGK MLA. तो MG सोडलो काँग्रेसान गेलो, काँग्रेसाची मिनिस्टर जालो. काँग्रेसांचो डिफेक्ट जालो, BJPन गेलो, BJP मिनिस्टर जालो आनी तो मेलो. आतां तेगेली लिगसी ती तेगे चल्या दिल्या BJPन. रितेशाक लिगसी म्हणजे ही सगळे पार्टीन घुसपाची लिगसी जाली न्ही. आतां दुसरो थंय एणे आपान दवरला गितेश नायक, तो फ्रेंड म्हाजो. तो 2012 UGDPचे बसलो फोंड्या. आयज तो आपाचे बसला. म्हणजे पार्टी हिंगा थिंगा वचपाक कांय येना. तूं एक पार्टी घेवन बसून मुखार वचपाक तयार ना. आनी आतां आमगेलो एकचो या कोण तो केतन भाटेकार. तो 2017 पणजी इलेक्शनाक बसलोलो ऑन गोवा सुरक्षा मंच सुभाष वेलिंगरागे पार्टीचेर. तो पेड जालो. लास्ट टायम तो MGPचेर बसलो फोंड्या. ही लॉस्ट फेर ना. आतां ताका काँग्रेसान बसयला. अरे एश कोन पार्टी केस ग्रो जातली. तुमी हिंगाचे थिंगाचे एकठांय करून भोंवताय जाल्यार ऑल 3 पार्टीज फोंड्या पडगायले आतां कॅन्डिडेट. दे हॅव अ हिस्ट्री बिहायंड देम. दॅट इज वाय गोंयचे पॉलिटिक्स पाड पडला आनी गव्हर्मेंटूय पाड पडला. असो चलता देखून हांव सांगत आसा काँग्रेसाक आनी कॅप्टनाक सांगलें बाबा तुमी मेळाय आनी लागाय रे कामाक म्हणून सगळ्या भोंवाय म्हणून. अनफॉर्च्युनेटली कॅप्टनाकूय म्हाका दिसता दिल्ली कॉल्ड क्लाउड नाव. इन शॉर्ट्स इन दिल्ली आर कॉल्ड बाय गिरीश चोडणकर. कॅप्टन जालो MP पूण म्हाका दिसता तो व्हेरी इन्फ्लुएन्शियल विथ हायकमांड म्हणून. तो आनी तो असोय जाल्यार मातशें सॉफ्ट तो तेज करून बरो हें गायना. आनी सगळें गिरीश डिसायड करता तें हायकमांड करता. आनी इतली तेंपान गिरीश कोण हायकमांडान पाड घायल गोंयांत. त्याच पयलीं लुईजीन करतालो. हायकमांडाचे मनीस लुईजीन आहलो. तो गेलो TMC गेलो. आतां गिरीश आहा. दीज पीपल हॅव नो क्लाउड हियर गोंयांत. कांय ना तेंगा. आतां हायकमांड तेंका कितें आयकता म्हाका खबर ना हें कितें चलता तें.